Page 12, A24, Sotta Dukha. Sonkoshani Sotta Dukha, Uskya Koti Sotta Dukha, Kushal Bonan Sotta Dukha, Sogli Kore Sotta Dukha, Disa Fantod Udetana Kalzantlehe Udga Sotta Aicha Disa Jesor Busot Dukadonia Tembe Toita Sonkoshani Sotta Dukha, Uskya Kontin Sotta Dukha, Kushal Bonan Sotta Dukha, Sogli Kore Sotta Dukha. देव बरो दिसतीवन तुमकां सगल्यांक तुका देव कृपा दिवं. ह्या मिसान वांटो घेवच्याक तुमकां आनी जीं कोण मिडियाचेर भाग घेतात ह्या मिसान तुमकां सगल्यांक माय मोगाचो येवकार दिता. हे मीस दिनवासनेचें बागयोन फ्रांसीस शावियर फेर्नांडीसान तें संभ्रमलेलें आसा, भेटयलेलें आसा. सुकरिना आनी लुईस सिरिलो दा कुन्या ह्या ओतम्या पासत तांच्या आमी मागता आनी पुलगोत्तरींतल्या ओतम्या पासत मिलाग्रीन वाज हे मिसूय भेटयता. तुमची खाजगी मागणी आसा ती मनांत दवरात आनी ह्या मिसनात आमी भक्तीपणी वांटो घेवया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. सर्वेस्पोत तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसो. तूं म्हाका सोडय सर्वेस्परा, म्हजी दया कर. म्हजीं पावलां नीट वाटेन घाल्लीं आसात. धर्म सोबेन तुजें नांव वाखाणटा सर्वेस्परा. ही कल्पना मनांत धरून ह्या वेळार आमच्या पातकांची दूख धरून देवाचें भोगसणे मागया. हांव पातकी सोडपदेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बेगीन सुद्दां सांकवार मारयेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. तकली बागून आशिर्वाद घेवया. सोरपोदेदार देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. मागुया. देवा आमच्या बापा, ओतम्यांक नवो जीव मेळच्याक तूं आमकां कुडीची धोणवण करूंक फर्मायताय. पातोक सोडून तुवें मोगान दिल्ल्यो आज्ञा काळजांत थावन पाळूंक आमकां अदीक अदीक बळ दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. देवाचें उतर आतां आमी चित दिवन आयकुया. दानियल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्परा, तूं भोव व्हडतो आनी भिरांकूळ देव. कराराक तूं सदांच विस्वाशी. तुजो मोग कोत्तात आनी तुज्यो आज्ञा पाळटात तांकां तूं दयाळ. आमी पातक केला आनी वांकडे तिकडे वाटेंतल्यान आमी चल्ल्या. आमी वायट केलां आनी तुज्या आज्ञांचेर आनी हुकुमाचेर आड वचून ताचे सोशीनी आमी कडसरल्या. तुज्या नांवान आमच्या राजा, कुंवरां, पुर्वजां आनी हे गांवचे पोरजे कडेन तुजे सेवक प्रवादी उलयले आनी आमी तांचें आयकूंक ना. सर्वेस्परा, तुज्या मुखार म्हणल्यार सगळोच पोरजोळ प्रमाणीकपणाचो, पूण आमच्या तोंडार काळोख लोजेचो.
लॉस जुदाच्या लोकांक, जेरुजालेमच्या नागरिकांक, आख्खे इस्रायल पोरचेक, लागशिल्ल्यांक तशें पयशिल्ल्यांक तुका सोडून वांकडे वाटेन गेल्या देखून तुवें देसांनी शिंपडलेल्यांक आमकां सगल्यांक लॉस. सर्वेस्परा आमकां सगल्यांक, आमच्या राजांक, आमच्या कुवरांक आनी आमच्या पुर्वजांक लोजेची नदर फावो, कित्याक आमी तुजेर राड पातक केला. पूण तुका सर्वेस्परा आमच्या देवा ओदीक सोबता काकलूत करूंक आनी बोगसणें दिवंक, कित्याक तुजेर आमी कोलपल्यांव. सर्वेस्परा आमच्या देवाचो ताळो आमी आयकूंक ना. आपल्या सेवकां प्रवाद्यां उदेशी दिल्ल्यो आज्ञा आमी पाळूंक नात. देवाचें उतोरें. देवाचें वडोपकार. आमचो जबाब जावंदी. फावो त्या मापान आमच्या पातकांक तो कास लायना. फावो त्या मापान आमच्या पातकांक तो कास लायना. आमच्या पुर्वजांचो अपराध आमच्या माथ्यार घालूं नाका. बेगोबेग तुजी कोणवालाय आमकां दाखय आनी पळय जाल्यार एकदम दोलदिरी. जबाब. फावो त्या मापान आमच्या पातकांक तो कास लायना. तुज्या नांवाचे व्हडविके पासत पाव आमकां. देवा आमच्या सोरवंडारा, आमची पातकां भोगो सर्वेस्परा, तुज्या नांवा खातीर आमकां निवार. जबाब. फावो त्या मापान आमच्या पातकांक तो कास लायना. कोयद्यांचें रुदण पावून तुजे मुखार, जांचेर मरणाचें फर्मोण पडलां, तांकां तुज्या बावल्याच्या बोलान निवार. जबाब. फावो त्या मापान आमच्या पातकांक तो कास लायना. पूण आमी तुजी पर्जा तून चोरवाक वताय त्यो शेल्यो. सासणाच्या सासणांक तुका दिनवासतल्या, पिणकेचे पिणकेन तुजी वाखाणणी कोत्तल्या. जबाब. फावो त्या मापान आमच्या पातकांक तो कास लायना. उद्गार. तुजें उतर सोम्या, आत्मो आनी जिवीत, सासणाच्या जिविताचो निरोप तुजें सवें आसा. सर्वेस्वर तुमचें सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्याशी सांग म्हणलें, तुमचो सुर्गींचो बाप दोयाळ, तशींच तुमी दोयाळ जायात. कोणाचीच नीत करिनाकात आनी तुमची देव नीत करचो ना. कोणाकूच गुन्यांवकार करिनाकात आनी तुमकांय देव गुन्यांवकार करचो ना. दुसऱ्यांक बोगसात आनी तुमकांय देव बोगशितलो. दियात आनी तुमकांय मेळटोलें. बरें चिकार, दांपून चेपून, आलोवन आनी ओतो सुयेन भरलोलें माप तुमचे उंटयेंत पडटलें. कित्याक ज्या मापान तुमी दुसऱ्यांक दितात, त्याच मापान तुमकांय मेळटलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. ज्या मापान तुमी दितात, त्याच मापान तुमकां मेळटलें. खूब पाटी अशें जाता, आमी फोटी मारूंक लागल्या की ना, मागीर ह्यो फोटी आमकां कंट्रोल करूंक लागतात. ह्या मापान आमी दुसऱ्यांक दिलेलें आसा, पूण जें आमी कोत्ता तेंच आमकां आपल्या ताब्यांत कोत्ता आनी ताचे आमी गुलाम जाता. आमी खूब जाणां, सगळीं जाणां रागार जाता. आनी जेन्ना आमी रागार दुसऱ्यांचे जाता, तेन्ना हो राग आमचें सगळें आनिकूय उत्पन्न जाता. ज्या मापान आमी तांकां दिता, त्याच मापान आमकां मेळटा. वय तीं आमचे रागार जातात, पूण हो जो राग आमचे सगळें आसा तो आनिकूय शिजता. कित्याक ती आमचे रागार जाली की ना, हो राग आहा तो आनिकूय जाता. ह्या प्रमाणे आमचें जिवीत सगळेंच आमी गोरटानांत घालता. आमीच आमकां वायट करता. ताका लागून जेन्ना आमकां दुसऱ्यांक कितें करूनशें दिसता, तें पयलें आमी जेजूच्या ताब्यांत करया. म्हणजे कितें? मागण्यांत दवरया. कशें? ही प्रॅक्टीस जावंक जाय.
प्रॅक्टीस आसत तर आमच्यान तें करूंक जातलें. प्रॅक्टीस कसली? देव आमचे सगळे आसा न्हय, म्हणटत ताका पयलो वयलो स्थान दिवया. आमी कितें करता? आमकां पयलो वयलो स्थान दिता आनी ताका दुसरो दिता. ताका कसो पयलो वयलो स्थान दितले आमी? ताणें सांगलां आमकां, हांव तुमचे सगळे रिगून रावतां, तुमी म्हजे सगळे रिगून रावात. सुस्कारान तो आमचे सगळे एकदम लागशिल्ल्यान आमचें जिवीत चलयता. आनी चलयता आसतना आमी ताका पयलो वयलो स्थान दिवचें आसतना आमी तो घेता. तर हें तर आमी करीत जाल्यार बाकीचें मागीर सोंपेपणी तो करूंक लागतलो आमचें सगळें. मागीर तो आमकां कसल्या मापान दिता? तो सदांच आमकां बरेंपण दिता आनी ताका कितें मेळटा? खुरीस. कित्याक खुर्सांतल्यान तो आमकां आपलो मोग दाखयता. आनी ह्या मापान आमी सगळ्या जाणांक दीत रावंक जाय. आतां तुमी सगळीं जाणां कोत्तात तशीं. कितलो सॅक्रिफीस एक आवय आनी बापूय कोत्ता. आवय जाल्यार खुबूच कोत्ता, पूण त्या सॅक्रिफिसान आमी सदांच जेजूक एकवटान रावंक जाय. नाजाल्यार हें आपलेपण पोत्तून येता आनी सॅक्रिफीस केल्लो दुसऱ्यांक पर्यंत मानना मागीर. म्हणटत हें आमी मनान दवरया. जसो आमचो सर्गीचो बाप संपूर्ण, तेच भाशेन आमी संपूर्ण जावच्याक एकूच मार्ग आसा, जेजू. जेजू जावन आसा आमची वाट. जितली आमी ताका एकवटान रावता तितलें आमचें सगळें देव बरेंपण करता. आनी देवाक बरेंपण करूंक जाय जाल्यार आयज एक सांत दावीद म्हणून आसा. वो वेल्स म्हणटा पळय थिंचुल्लो. आतां ब्रिटीश आयल्स म्हणटा पळय ताका इंग्लंड आसा, स्कॉटलँड आनी वेल्स. वेल्स म्हणटा पळय थिंचुल्लो तो दक्षिणांतलो. ताचो जल्म बरे भाशेन जावंक ना. ताचे मांयक एक थिंचूर पळय व्हडलो कोण भाडकार आसलेलो, ताणें बलात्कार केलो तिचेर आनी हो बलात्काराचो चेडो. पूण तो आनी ताची मांय एकदम सांत आसलेली. सांत आसतना तिका असलें घडलें. ताका लागून तो बरे भाशेन वाडलो. तो एक मोटवाशी जालो आनी ताका लागून तो इतलो बरो आसलेलो, ताणें 3 मुल्ले म्हणना हितून पत्करले आनी ताचे बरोबर वांगडे आसले तितल्यांनी हे 3 वस्तू एकदम पत्करून ते जियेले. पयले म्हणजे उगीच उलयनासतना जिवीत सादताले ते, उलयनासतना. दुसरें म्हणजे भरपूर वावर कोत्ताले तांच्या मोठांत. आनी तिसरें म्हणजे उपवास आनी दणवण. ते तांकां म्हणटाले फकत हे उदकाचेर जियेतात आनी असलें तें जिवीत जियेतालो म्हणून ताचे सगळें देवाची कृपा भरपूर आसलेली. तो जेरुसलेमाक गेलो आनी ताका थिंचोर आर्च बिशप म्हणून थिंचुरल्या त्या बिशपान ताका आर्च बिशपान केलो. तो पुत्तून आयल्या उपरांत ताणें सगळ्या पाद्रींक एकठांय केले आनी एक परिशद घेतली. ते परिशदेन कितें जालें? लोक खूब हेच भाशेन आपली दणवण करतालो आनी समजतालो की आपल्याक लागून हें देव सगळें दिता. म्हणजे देवाक आमी मानार कोत्ता. हांवें तर उपवास केले जाल्यार देवान तें दिवंकूच जाय. हाका म्हणटा पेलेजियनिजम. हें पळय चिंतप आसलेलें तें ताणें बंद केलें वेल्सान. आनी हे परी ताचें जिवीत आसलेलें. तर तो मेल्या उपरांत खूब मिलाग्री जावंक लागल्यो. आनी तो कितें म्हणटा जाणें? आमकां कालूच सांगलां देवान, हो म्हजो अपुरबायेचो पूत, ताचें आयकात. तो कितें म्हणटा? जेजू आमकां दाखयता आनी सुचयता तें आमी करूंक जाय. आनी पूर्णपणी तें करीत तर आमी न्हय, देवूच आमचें सगळें कोत्ता म्हणून हे भाशेन तें जावंक जाय. ताका लागून जेजूच्या एकवटांत आमी सदांच रावया. आनी तेंच हांव तुमकां सदांच सुचयतां, तुमकां आमंत्रण दितां ते भाशेन करच्याक. आनी मिसान थोडो वेळ पर्यंत जालो जाल्यार हें तुमकां हांव शिकयत आसा कशे भाशेन मागणें करपाचें. सोंपेपणी हिंचोरूय वेताना चलताना तुमच्यान मागण्यांत रावंक जाता प्रत्येक सुस्काराचेर. पूण हें जावच्याक आमी थोडी प्रॅक्टीस करूंक जाय. म्हणटत रातची 5 मिनटूच जेजूक एकवटून न्हिदोंक वचात आनी 5 मिनट उठ्ठाना ताका एकवटून उठात. अशें आद धरीत तर
ताळटांनी शक्ती आसा ती आमकां पेकोवणी दितली. कितली आमच्या आंगान दूख आसा, ती कशी दूख आयली? ती दूख आमच्या चिंतनाक आनी भावलांक लागून. ती आमच्या भितरूच गोच आसा. राग इतलो आसा, तो राग मागीर शिजता आनी आमच्या आंगांत तो आसा. तो काडच्याक हे भशेन हात जोडात आनी तुमकां पेकोवणी मेळटली. भायल्याच आंगांत न्हय पूण भितरल्या आमच्या सांद्यांत पळय आसा ती थंयसर गोच बसलेली आसा. नेगेटीव एनर्जी ती भायर सोदतली. सगळीं जाणां आत अशें वंटेन धरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना सुस्कारान आमी बरोवन येता. सुस्कार म्हणजे जिवीत आनी जेजून आमकां सांगलां हांव तें जिवीत. जेजू आमचे कुडींत मनांत ओतम्यान भरोन आयला. सगळें आमचे भितर आहा तितलें जेजू सोबें आसा तें जेजू सोबें भायर काडया. सुस्कार भायर सोडटना जेजूच्या नांवान तें भायर काडीत तर एकदम बरें जातलें. सोंपेपणी तें भायर सोंपतलें. जेजू जेजू जेजू. सुस्कार काबायत जाय सर जेजूचें नांव घेवचें. मागीर परतून सुस्कार घेवचो बरो आनी तातूंतल्यान सगळें जेजूचें बरेंपण आमचें सगळें भरोन येतलें. कित्याक आमी जेजूच्या एकवटान आसा आनी तो आमकां आपल्या जिवितान अदीक आनी अदीक भाग दितलो. आमी आसा पूण तें आमी आपणावंक जाय आनी हे भाशेन आमचें मागणें जालें तर तें आमी आपणायतल्या आनी रातभर तो आमचें सगळें वावुरतलो. एकूच वर न्हय, 4, 5, 6, 7, 8 पर्यंत वरां उठलीं म्हणटच आमी सारकीं एकदम पेकोवणेंत उठ्ठेल्या, बरेपणांत उठ्ठेल्या. जेजूक आमचें एकवटान जिवीत आख्खो दिसभर मागीर तेच भाशेन चलतना, भोंवतना, उलयतना, वावुरतना जेजूच्या एकवटान आमी आसतल्या. हें गायनाक आमी कोत्ता पूण हे भाशेन जिवपाक वत जावन आसा तो मार्ग, ती वाट जेजू. हे भाशेन आतां ताका एकवटान रावली म्हणटच आमी पवित्रपणान आसा आनी ह्या पवित्रपणान रावून आतां आमी आमचेच पासत न्हय पूण जांचे पासत आमी मागता आनी ही जी मनशाची इंतेसां आसा ती मनांत धरून सगळें पासत आमी संवसारांत आसलेल्या आमच्या भाव भयणी पासत मागया. ती नकोत पूण हांगसरल्यान आमी तांचे पासत मागता म्हणटच देव तांकांय सगळें बरेंपण ह्या कोविडांतलें डायबिटीज मागीर प्रेशर आनी कांकरू हे सगळ्या पिडेंतलो तो आमकां निवारतलो. सोर पुदितर आनी काकळुत्सरा देवा, तुज्या आख्खे रचनेचो तूं प्रोमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्ट जाल्ल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता ती कोणवळेन आयकून घे. ही आवचीत सुरू जाल्ली पेस पिडा निरंत्रणा खाल येवंक ही पिडेक लागून दोगटोगतेल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फाव ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागोवंक आमी तुजे सुरशीं येता. हे पिडेचेर अभ्यास कोत्तेल्या विद्यार्थ्यांक एक गुणादीक वॅक्सिन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक परजेचे बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. सायबा, वॅक्सिनां भायर सरलेलीं आसा पूण खूब ताचेर दुबाव आसा. थोड्यांक बरो परिणाम जाल्लो आसा, बाकीच्यांक वायट जाल्लो आसा. पूण आमी तुजे कडेन मागता ताचो आमचेर सगळ्यांचेर जी घेतिल्ली ताचेर बरो परिणाम जावच्याक आनी आमकां ह्या कोरोना व्हायरसांतली वाचोवच्याक तुजे कृपेन आमकां बाळगून दवर. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. Page 34, देवा उतर आमी घेतला C15. देवा उतर आमी घेतला ताका आमी सबब दिला सबब समदी जिविताचो मोगान केले पेटोवनेचो. बापा तुझे उतर म्हणटा मोगान तुका जिवीत वोपता. बापा तुझे उतर म्हणटा मोगान तुका जिवीत वोपता.
म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सुरपोतेदार देव बापाक मानता तसलीं जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सुर्गींचे बापा, आमच्या मागण्यांक दुयेन कान दी आनी सुर्गींच्या गुटांनी तुजी सेवा करूंक आमकां निर्मिताय देखून संवसारी वस्तूंक आमी लोभ दिना जायशें कोर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवेन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचें सवें आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळ जावं उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय वाडटा. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सुरपोतेदार आनी शासनाच्या देवा, सर्वकालीन सर्वथाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. नवी करूंक आमची मनां, शुद्ध करूंक आमची काळजां, फावो कोत्ताय आमकां भुरग्यांक तुज्या हो नवो काळ सोडवणीचो. आमच्यो वंदावण्यो दुमावून तुजी चाकरी करूंक निर्लोभी काळजान भरताय तूं आमकां नव्या बळान. सोरतल्या वस्तूंक फावो ते मोल दिवन सोरोना तसल्या वस्तूंचेर धरूंक आमची काळजां बापायच्या मोगान शिकयताय तूं आमकां. देखून सगळ्या देवदूतां भक्तां सांगाती तुजी स्तुती करून निरंतरी दिनवाशी काळजान आमी गायता. पवीत 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 दोलबाराचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार बोला तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जोय जोय, सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जोय. सर्गी तुका जोय जोय. बापा, खरोच तूं पवीत. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसूंक फाच्या आदीं जेजून उणो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो बापा, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी साशणीक कोरोराचें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूट परगोटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवंत जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवणपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जिवणपणाचो बरवा सदूर मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुजें परजोड तुमकां मोळ पळोवंक फाव कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माये सांगाती तिचे पोती बागेवन झुजय बागेवन दौरून दूत आनी सर्वकालीन तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सुरपोतेदार बापा, सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजू सोवें आमी हें मागणें म्हणया. ताचें सोवें आसलीं जाल्यार ताचे सारकें आमी जातले हांव. दुसऱ्यांची नीत आमी कशे भाशेन करतले हांव, दुसऱ्यांक आमी कशे भाशेन गुन्यांवकार करतले हांव, आमी तांकां समजोन घेतले हांव. ज्या मापान आमी दिता त्या मापान आमकां मेळटलें. हें सगळें जेजूचें जें आमचें जावंक जाता तें आतां जावच्याक आमी ताका एकवटोन सगळीं आमची इंतेसां मागणी मनांत धरून आमी म्हणया. आमच्या बापा सुर्गीच्या
तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशींच आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाच्यान ओतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सोर्व पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय, कित्याक राजमोटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या दोरून दुतांक बोळणी आनी आतां आमकां हांगसराजेर आसल्यांक तूं म्हणटाय आनी घरा आसल्यांक तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाची दिश्ट घाल आनी तुजे खुशी परवणी तिका शांती दी. तूंच तिका एकोटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सव्या आसूं. जेजूच्या एकोटांत आमी एकामेकाक ताची शांती दिवया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाका पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या, तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव मोलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सुरसुलो कडचरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. Page 61, म्हाका फावो न्हय सोम्या, D26. Sorgincia, como la
सो आमच्या काळजांत आसा म्हणटो दोळे धांपया आनी भितरल्यान ताका आजीर जावया. ताचें सगळें बरेंपण आमचे कुडींत मनांत ओतम्यांत आसा. ह्या ताच्या बरेपणांत आमचें वायटपण आसा, आपलेपण आसा तें पयस जावन ताचें सगळें आमचें जिवीत ताच्या एकवटान आमी सारया. घे दोनिया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगळें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगळें तुजें. तुजे खुशे प्रमाणे ताचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. मागुया. कोणवाळ्या बापा, जेजूच्या कुडी रोगताच्या ह्या बलिदाना आनी जेवणा वरवीं आमची पातकां धुवन वचूं आनी सर्गींच्या सुखांत आमकां वांटो मेळूं हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. मातसो गत बसात, थोडींच सुचना तुमकां दिता. कृपेची नोयनां मार्साचे चवथेर्थान 12 पर्यान आसतलीं. कृपेची नोयनां सायबानूच एकल्या पाद्रीक जो मोत्तालो ताचेर हातोडी पडोन तो निर्णवल्लो मोत्ता म्हणून 4 जानेवारीचे ताका सोंतेसांव लायलें. आनी ते रातीक सायब ताका दिश्टी पडलो नापोली म्हणटा पळय त्या गांवांत इतालियाच्या. आनी ताका सांगलें, तूं मरचो नाय, पूण मोत्तोलय मारतीर जपानाक आनी ही कुरपेची नोयनां स्टार्ट कर. कुरपेची नोयनां कित्याक ह्यो पिराचिताचो काळ न्हय, पूण सगळीं जाणां आमी कुमसाराक वता. म्हणटा ही नोयनां तर तूं कुमसार करून तातूंत भाग घेशी जाल्यार तुका कुरपेन भरोन तुमचें जिवीत सारूंक हांव तुमचे पासत विनंती करतलो. आनी हाका लागून ते मेरेन सान 1634 वर्सां सावन आतां पर्यंत ही दुसरें नोयन, ताका 2 नोयनां आहात, हें दुसरें नोयन आमी चालू दवरलेलें आसा. मिसाची मांडावळ अशी आसतली, सकाळची 6, 7, 8 आनी सांगे 4:30 हे भाशेन मिसां आसतली. सकाळचे 6 मीस इंग्लीश भाशेन, आमी हरशीं सांगेचें दवरतालें 6 तें आतां हे भाशेन आसतलें. 6 मीस नात कित्याक ह्या MHA गायडन्साक लागून. सोनवारा दीस 6 तारीख 6 तारखेर आमी सायबाच्या कपेलान ताचें एक मीस ताचे पासून भेटयता. म्हणटच त्या दिसा सोनवारा दीस येता त्या 6, 7, 8, 10 थंयसर कपेलांत आनी 4:30 परतून हांगसर मीस आसतलें. तेच भाशेन आयताराची मिसां हे भाशेन 6, 7, 8, 9, 15, 10, 15, 4:30 6 आनी 10, 15 मीस इंग्लीश भाशेन आसतलें. निमाणे दिसा मिसाची मांडवळ अशी आयकात 6, 7, 8 आनी 4:30 त्या दिसा 9:30 मीस आसचें ना म्हणून पिराचिताची मिरवणूक ना म्हणून पेज, कित्याक हें आमकां बऱ्याक पडचें ना गायडन्साक लागून. आमी पाळटा तें, दुसरी पाळी ना जाल्यार कांय ना जो, पण आमी पाळया. तो तुमकां तर वाचपां करूंक जाय. ह्या दिसांनी सदांच कोत्तात तुमी आमकां म्हणटा तूं वॉट्सॅपाचेर मॅसेज धाडटा ह्या नंबराचेर तुमकां ह्या दिसा मिसान म्हणटा तूं वाचप करूंक जाय म्हणून. म्हणटच तोच नंबर तुमकां सांगता 9623639257 परतून सांगता 9623639257 हाचेर तुमी मॅसेज धाडा. ओ तांकां पळयात ती मॅसेज धाडी जाल्यार बऱ्याक पडटलें. आमचें आतां यूट्यूब चॅनल आसा पळय ताचेर तुमी सबस्क्रायब करात
सबस्क्रायब करता जाल्यार तुमकां आनीक खूब वस्तू तिचोर पळोवंक मेळटल्यो. आमी मिसांच न्हय, आमी खूब हेर कोत्ता कितें कितें आहा तिचोर. पयले सुवातेर खुर्साची वाट. मंगळार 8 मीस जाले म्हणटच इंग्लिशीन आमी खुर्साची वाट घेता आनी शुक्रारा दीस 8 मीस जाले म्हणटच आमचे भाशेन घेता. हें तुमकां पळोवंक मेळटा केन्नाय. त्या भायर 2 प्रकारचे आमी त्योर्स दवरलेले आसा. एक सादो त्योर्स आनी एक पवित्र पुस्तकाचेर आदारलेलो त्योर्स, 2 आसात. त्या भायर प्रत्येक दिसाचो सांत पळय आसा ताचेर थोडें दाखोवप आसा. त्या भायर आनीक खोलायेन पवित्र पुस्तकाचेर म्हणल्यार थोडी समजोणी. आतां हांगसर पवित्र सातोळ्यांत मिसां जातली पूण इंग्लीश भाशेन. थर्सडे, हॉली थर्सडे, गूड फ्रायडे आनी विजल मास, इस्टर संडे ती इंग्लिशीन जातली. ताका पासीस मेळटले, ते तुमच्यान 14 येथान घेवंक जाता. ह्या कुरपेच्या नोयरांकूय पासीस आसात, रोंगीत पास आसात. सोवांचो एक रोंग दुसरो तुमी थंयसर तुमी घेयात तो आनी तुमच्यान आनीक 6 जाणांक तुमचे बरोबर हाडूंक जाता. थंयसर आमी नोंद कोत्ता कितल्या जाणांक हांगसर हाडूंक जाता पळय त्या प्रमाणे तुमी पळयात. आतां 17 मार्चाचे त्या दिसा 1 म्हयनो बोत्ता आमच्या फादर वास्को रेगोक मेल्यार. 17 फेब्रुवारीचे तो मेलोलो. ताका 91 वर्सां आसलेली. ताणें हांगसर 16 वर्सां काम केलेलें आसा. खूब वावुरला तो हांगसर. ताणें हे सगळीं पळय पुस्तकां आहा ती भाशांतर केल्ली आसा आमचे भाशेन. ग्रंथीय, मिसालाचे, वाचपाचे आनी गायनाचो जेलो भरपूर वावर केलेलो आसा. तर ताचे पासत हे मीस आसतलें 8 आनी ताका बिशपूय आसतलो हांगसर. ताका सांगलां हांवें यात म्हणून. तर देव बरें करूं म्हणटा. उबी रावन आतां आशिर्वाद घेवया. सर्वेस्वर तुमचे सगळें आसूं तुमचे सवे आनी सोर पोदेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचें भाग्यवान फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें गाळी सदांच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर पोरगोटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारान तुजी कूळ लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जण एकल्यान आपणाक जाय तें भाग्यवान फ्रांसीस शावेरा कडेन मागचें. आमचे ओतरेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय आनी सोपटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोबें बापाक वाकणटा. Amen. I for Doyal Deva, page 117. Doyal Deva, kakluticha, Bogus Papa, Mogacha, Bapuy Monong, Arvanaka, Burgyang Dusha, Sonaka, Ashisu, Okaklut Bakta, Ditoloy, Mon Pateta, Sormasha, Patkang Katalta, Ai Chanti, Sogli Santa.